म्हणटकच तांकां बाजार बांदपाचो त्या भगवान बांदपा न्हू त्यांचे डॉक्युमेंट दिल्या उपरांत तुम्ही बांदतले बांदपाचो कित्याक आमकांय जाल्यार बाजार जाव रे बाबा बांदून सदां सगळे ते मात 25 वर्सां जाले आमी रावले 25 वर्सां रावले आज फुडें आमी मुखार सरले आनी बांदपाक देखून आतां तो बाजार आमी बांदपाक तेंच्या हातीन दिताय पण आमी जेन्ना मागले ते आमकां दिले म्हणटकच आमी पावले खुशीन चलले आनी 1.5 वर्सान बाजार बांदून दीत सांगले तेणी त्यामुळे ते आमकां कोटिशनाचेर तेणी घालपाक जाय 2 पेपर दिवपाक दिताय खंय ते सांजचे आणि आमी बोटकार भाव तेंचे सपोर्टान येयले आमकांय जावं बाजार जालो कित्याक ती घाण आनी जायतो लोक अवॉयड करता येवपाक आनी आयज जे म्युन्सिपालिटीचे मेन जे CEO आनी सगळे आहाय ते मुखार सरले हो बाजार करपाक म्हाका दिसता आमी मुखार सरोंक जाय हो बाजार करून आनी बाजार करून दिवंकूच जाय कित्याक नेवो बाजार केलो सारको क्लीन जालो जाल्यार कोणूय गिरायक हे बाजारान येतले सो ताका लागून म्हाका दिसता हें जावपाक आतां हितून कितें आहा आमचे बाजारकार बायलांचे डावट आहाय आनी ते डावट तेंचे क्लियर करूंकूच जाय कित्याक फाल्यां हो बाजार मोडलो आनी चालू केलो कोणें ऑब्जेक्शन जाल्यार तेजेर कितें प्रॉब्लम येत म्हूण 1-2 डॉक्युमेंट्स तेणी मागले आनी ते डॉक्युमेंट तेणी दिता म्हूण ते एग्री जाले सो म्हाजे हिसपान मुखार वचपाक आमकां आनी कांय प्रॉब्लम ना म्हाका अशें दिसता की आमी हो बाजार करपाक मुखार वचपाचें आनी हो करून घेवपाचो कित्याक हो फायदो आमी आतां काडना जाल्यार हो केन्नाय फायदो काडूंक आमकां मेळचो ना पयलीं कितें तेणी हें आतां हे भाशेन सांगलां आतां हे 2 डॉक्युमेंट ना म्हणजे ओनरशीप ना ते भाशेन फायनान्स कमिशनान ताका परमिशन दिलां म्हूण हे युटिलायज करपाक बाजाराक हे आमकां डॉक्युमेंट आमच्या हातान पडोंक ना म्हणून हे बाबतीन तो दिलो जाल्यार मागीर वयतले फुडें फायनान्स कमिशनाचें ताका हें आहा म्हणून आयज दिता म्हटलं हय आयज दिता म्हणल्यार सांजे पर्यंत सो यू आर गोईंग अहेड विथ द मार्केट येस शॅल गो टू कलेक्ट दॅट डॉक्युमेंट 5 पर्यंत दिता म्हणटा तेणी So otherwise you are going ahead with the market or you will be this. सी हे तर डॉक्युमेंट मेळना म्हज्यान आमच्या लोकांक सांगपाक जाय हे बाबा डॉक्युमेंट मेळोंक ना ते तुमी कितें आहा तें डिसिजन घेया आय एम नॉट रिस्पॉन्सिबल आय एम ओन्ली युअर माउथ पीस तुमी सांगता पळय तें हांव उलयता हांगासर म्हजी इल्ली तकली लायता आनी तेंचे फिशरमॅना भितर थोडेशे डावट आसले तेंच्या लागून लास्ट प्रेसानूय तेंच्यांनी सांगलेलें कितें तो डावट क्लियर करपाक आमी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन मिटींग केलेली आमी ऑलरेडी तांकां डॉक्युमेंट सबमीट केल्लेले आसा 1-2 डॉक्युमेंट्स उरलेले ते आमी तांकां दनपार म्हटल्यार दितले म्हाका दिसता खंय तरी हांगासर क्लियर जालेलो हा पिक्चर की आमचे कडेन डॉक्युमेंट्स आसा आनी म्हाका दिसता मंडेच्यान आमी टेम्पररी शेड घालपाक काम स्टार्ट करतले 10 दिसां भितर ती शेड कंप्लीट जातली आनी 10 दिसां भितर आमी मार्केटाचें न्यू काम स्टार्ट करतले